इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, आतां हांव नवो स्वर्ग आनी नवो संवसार रोचतां. आदल्या काळाची आनीक याद आसची ना. मनशाच्या मनांत आनीक ताचो उगडास येवचो ना. हांव रोचूंक वेतां ताचे खातीर संतोश बरी जायात. आनंदान बरो तुमची काणजां, कित्याक ही म्हजी नवी रोचना म्हणल्यार संतोशाचें जेरुझलेम, आनंदाची पर्जा. जेरुझलेचेर हांव खुशालकायेन भरतलो आनी म्हजे पोरचे खातीर हांव आनंदान मुरगोडटलों. रुडोनाचो आनी विलापाचो आवाज आनीक तांचे मदें आयकूंक येवचो ना. तिचे भितर थोडेच दीस जियेतले भुरगे आनीक मेळचे ना. दर एकलो म्हातारो आपली पिराय बोडचे आदीं मोडचो ना. 100 वर्सांचो मोडटल्या मनशाक तरनो म्हणटले आनी 100 वर्सां जायसर कोण जियेना जाल्यार मनशाचेर शिराप पडला म्हूण समजुचें. तीं घरां बांदतलीं आनी तातूंत रावतलीं. दाकांचो मळो रोयतलीं आनी ताची फळां खातलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो स्वभाव जातलो. आमी तुका वखणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. स्वभाव, आमी तुका वखणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. हांव तुका वखणटां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय आनी म्हज्या दुस्मानाक म्हजे वयर नाचूंक दिवंक नाय. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो आत्मो नरकांतलो वाटयलोय, फोंडां देंवतल्या मदलो काडून म्हज्या जिव्याक नव्यान गोठाय दिली. स्वभाव, आमी तुका वखणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. सर्वेस्पराचे भक्तांनो, ताका स्तोत्रां गायात. तो पवित्र म्हूण उगडास दवरात आनी ताची स्तुती करात. ताचो राग खिणां भितर ना जाता, पूण ताचें बोलेपण जिवीतभर तोखता. स्वभाव, आमी तुका वखणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलें. सर्वेस्परा, आमकां आयक, म्हजी काकलूत कर. पाव म्हाका सर्वेस्परा. दुखांत रोडण्यांत काडटलो दीस. तुज्या आदारान आतां उठ्ठा नाचता. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुका दिनवासतलो नितिकाळी. स्वभाव, आमी तुका वखणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. उद्गार. तुमी जियेतल्यात जाल्यार बरें सोदात आनी वायट सोडात आनी सर्वेस्पोर तुमचें सवें आसतलो. जोआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एकदम सामऱ्यान 2 दीस रावले उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो. खंयचेच प्रवाद्याक आपल्या गांवघरा मान मेळ्ळो ना अशी जेजूनच गोवायकी दिलेली. गालिल्यांतलो लोक पोरबेक गेलो. जेरुझलांत पोरबेचे सोमयार जेजून केलेलें तें सगळें ताणें देखलें. देखून तो गालिल्यांत आयलो तेन्ना ताणें ताका बरो येवकार दिवन घेतलो. म्हणटूच तो आनीक एक पावट गालिलेच्या गाना गांवांत आयलो. हांगा ताणें उदकाचो सोरो केलोलो आनी काफरनांत एका राज अधिकाराचो पूत पिडेंत आसलो. जेजू जुदयांक तावन गालिल्यांत पावलो म्हूण आयकून तो ताका मेळूंक गेलो. मरणाचे तोरणेर पावलोल्या आपल्या पुताक बरो करूंक ये म्हूण तो जेजू लागीं मागतालो. जेजून ताका म्हणलें, खुणां आनी विजमितां देखल्या शिवाय तुमी सोत मानचे नात. राज अधिकारांनी ताका म्हणलें, सायबा, म्हजो भुरगो मरचे आदीं. जेजून ताका म्हणलें, वच, तूं तुजो पूत जिवो आसा.
जेजूच्या उतरां पातयेवन तो मनीस आपल्या वाटेक लागलो. तो वाटेर आसतनाच ताचे चाकर ताका मेळूंक गेले आनी ताचो पूत जिवो आसा म्हूण तिणें ताका सांगलें. देखून खंयच्या वखदार ताका बरें दिसलें काय म्हूण ताणें ताका विचारलें. ताणें ताका सांगलें, काल दनपाराच्या 1 वाजता ताचो जोर गेलो. ज्या वेळार जेजून आपणाक तुजो पूत जिवो आसा अशें म्हणलोलें त्याच वेळार हें घडलें म्हूण बापायक गुमून आयलें. देखून ताणें आनी ताच्या आख्ख्या कुटुंबाक जेजूचेर विस्वास ठेवलो. जुडेयांतलो गालिल्यांत परतून येतोच ही जेजून केलेली दुसरी खुणा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वा काणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, वच तूं, तुजो पूत जिवो आसा. जेजूच्या उतराचेर बावाड दवरून तो मनीस आपल्या वाटेक लागलो. नियाळाक आदार एका क्रिस्तांव मनशाचो गूण म्हणल्यार जेजूच्या उतराचेर बावाड दवरप आनी ताचें वण दुसऱ्यांकूय आनी अदीक ओ क्रिस्ती मनशांक जेजूशी व्हरूंक. आयच्या शुभ वर्तमानांत एका राज अधिकाराचें दोयाळ काळीज आपल्या पुता सोवें दिसून येता आनी ताचो व्हड बावाड जेजूचेर कितलो आसा तें स्पश्ट जाता. खरें फुडारीपण दुसऱ्यांचेर जुलूमशाय चलयतलें आनी होक दाखयतलें न्हय, पूण ल्हानविकायेचें जिवीत जिवंक दोयाळ मनशालकायेचें काळीज आपणावून बावाडताचो प्रेरणा जावंक गरजेचें. राज अधिकार आपूण ल्हान जावन जेजूशी येवन बावाडतान आपल्या पुताक जिवीत दिवंक मागता. एक दुसऱ्या धर्माचो म्हजो इश्ट म्हाका अशें सांगतालो. दर वर्सा हांव गोंयच्या फेस्ताक गोंयच्या सायबाक सगळ्या बरेपणा आनी बरे भलायके पासत पांयां पडून वाती पेटोवंक वेता. हो ताचो बावाड देवाचेर. कोविड-19 पिडेचो वायरस आटापून येता थंयच आसा. दुसरो भिरांकूळ वायरस सुरू जालो. असले परिस्थितीन देवाक उलो मारतल्यांक आनी जेजूच्या उतराचेर बावाड दवरून जियेतल्यांक खंयच्याय धर्माचो तो जावं ताका बरो करूंक नव्यान गोठाय दिवंक तयार. देव आज आमकां सगल्यांक दुसऱ्यांचो उस्को दवरून आकांताक आनी गरजेक सांपडलेल्यांक आदार करूंक तशेंच जेजूच्या उतराचेर बावाड दवरूंक उत्तेजन दिवंक उलो करता. मागणें, जेजू, तुज्या उतराचेर बावाड दवरून दुसऱ्यांकूय अदीक करून ओ क्रिस्ती मनशांक क्रिस्ती देख जावंक आमचेशी राव जेजू.